संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगनो अर्गांदिया दिनवासुया देवासर लोकानो संतोषान बोबाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताजे समोर ये उल्लास गीतान मनाकाचा संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगनो अर्गांदिया दिनवासुया देवासर लोकानो सुमेस्तमी बसया मोगाल भावन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता मंगळाराच्या ह्या नोवेनाक ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां सुमेस्त मोगाचो स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या सगळ्या भक्तीपणाचो प्रधान ह्या जाग जावन आमचे संगी आसा मनदी बाप रिचर्ड डिसोजा प्रस्तुत जलंता बेट्टो फिरगज विटला लक्षर थंयसर त्या फिरगजीचे विगार जावन सेवा दिवन आसात गांवांत ते बेळ्ळूर फिरगजीचे याजकी दिक्षा लाभलेल्या उपरांत सहाय्यक विगार जावन बिदार मिसावून ठाण्यात ते वावर केल्लो अनुभव ताका आसा आमच्या मंगळूर DSC कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो डिरेक्टर जावन 12 वर्सांची सेवा दिल्ली सुरत गलपिरगजेंत वस्ते याजक जावन सेवा दिल्ली आनी आतां प्रस्तुत विगार जावन जलंता बेट्टो फिरगजीन सेवा दिवन आसात पद्राप हांगासर पयलें आयला सभार पवित्र जाग्यांक पद्राप वेता आनी भक्तीपण चलोवन व्हरता पद्रापा लागीं विस्तारलेल्या वेळार तितले पयस जाल्यार त्या लागीं लागीं पुत्तूराक तशीन पडटा त्या पयस तावन जाल्यार हांगासर येवन हें भक्तीपण चलोवन व्हरून तांणी खुशी केल्या त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा जोरान एक थाळयो दिवन पद्रापा स्वागत करया ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात अर्गान जावन हे मीस भेटयता लिल्ली कार्लो जल्मा दिसा संदर्भी लॉरेटो ओनिल डिसोजा किनिगोळी क्रिस्टल रिया पिंटो जल्मा दिसा संदर्भी शेताडी क्लाइड आनी तियाना डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी ऑस्ट्रेलिया बॉम्बे हॅरी कुटिनो मुंबई अपोलिन डिसोजा लॉरेटो अरुण डिसोजा किनिगोळी सिरिल पिंटो निड्डोडी लविना नेल्सन मताई बँड्रा मुंबई जूड मेंडोन्स आनी मिशेल मेंडोन्सा किनिगोळी पास्कल ग्रेटा डिसोजा किनिगोळी मिशेल सिल्वेरा मुंबई मेळ्ळ्या उपकारां खातीर बऱ्या फुडारा खातीर रमेश पक्षिगेरे सिंथिया साल्डाना नित्या दरवाडो चार्ल्स डिसिल्वा आनी कुटुंबाचे हैदराबाद नतालियन डिसोजा आनी कुटुंबाचे सुरतगल फ्लाविया डिसोजा आनी कुटुंबाचे सुरतगल ऑल्विन डायस सुरतगल निशा आनी मर्विन लोबो ताकोडे ग्लेन फुडाडो किनिगोळी इथन साल्डाना शिरवा प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता जॉयल रगो किनिगोळी वॉल्टर आनी जनेट डी आल्मेडा मुंबई पोताचे काजार बऱ्यान जावचे खातीर रॉयस्टन आनी एल्स्टन तुदाम बरी भलायकी आनी गांवाक बऱ्यान येवन पावचे खातीर प्रवीण आनी जेनिवी फेर्नांडीस मिलाग्रीस मिशेल सिल्वेरा मुंबई बरी भलायकी आनी खाम मेळचे खातीर विन्सेंट क्वेर्लो शिरवा जेसी पिंटो शंकर बरा तशेंच रोस्लिन डिसिल्वा दुबई ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी अर्गान जावन हें बलिदान भेटयता घरच्या हलमा बसून मीस भेटयता कॅरल सचिन डिसोजा आत्तूर कॅरोन डिसोजा मुकामार देवदीन फ्लोरिन आल्वारिस आनी तेरेजा सिक्वेरेजा बसून मीस भेटयता जेसिका किन्युगोळी देवदीन नतालिया आनी कॅलिस्ट तावराच्या बसून मीस भेटयता रीमा रोड्रिगास पवित कालजावाडो देवदीन क्रिस्टोफर आनी मेरी डेसा सांगतीस आत्म्या बसून मीस भेटयता लॉरेन्स सांगतीस किन्युगोळी देवदीन तेरेजा डिसोजा आनी बर्ना डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता आयरीन सांगतीस किन्युगोळी देवदीन आल्बर्ट मेंडोन्स आनी सुनील मेंडोन्साच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जूड मेंडोन्सा किन्युगोळी देवदीन आलिस डिसोजा आनी संतान डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता आयरीन सांगतीस किन्युगोळी देवदीन मॅक्सी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता आयरीन सांगतीस किन्युगोळी देवदीन रॉय आनी रोजमेरी फिलिप्स हाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता रेनफर्ड फिलिप्स किन्युगोळी देवदीन लुसी डेसा आनी मारिया रोड्रिगसाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता लॉरेन्स सांगतीस किन्युगोळी ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र तळार आमी आसा ही सकड सांजूद उतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळार समर्पण करून मागया आज आमी ह्या पवित्र तळार प्रत्येक जावन सकड गावप्यां खातीर मागता पोरू 22 तारखेर सान सिसिलियाचे फेस्त आमी आचरण केलें सान सिसिलिया
गवप्यांची वा क्वायरिस्तांची पात्रोन जावन आसा तेगून हांगासर वजंत्रकेलच्या गायना कुमोकच्या बावंडां खातीर आमी मागता आसतना सकड आमच्या पिरगेजीच्या गायन मंडळी खातीर गवप्यां खातीर आनी सगळ्यां खातीर मागया अशें देवान दिल्लें देणे आमी बरें करून उपाय करूं देवाच्या माना महिमे खातीर गळसोंक तसो सोमी कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या बलिदान वेळी मागया सगळं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तई मोगाच्या भावांनी बहिणीनो इतळूच प्रस्तावनांत पदरापण आयच्या दिसाचें महत्व सांगलां. आज प्रत्येक सावनो आमी गावप्यां खातीर मागता म्हणून सांगलां. आयची वाचपां आमकां एक प्रमुख संदेश दितात. तो संदेश जावन आसा आमी सत्राय घेवंक जाय. आमच्या सालत्या जिवितांत आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत बाबार्थी जिवितांत आमी सत्रायेन चलोवंक जाय म्हणजे जाणवायेन चलोवंक जाय. जाणवाय मनशाक मस्त गरजेची. कितें बरें कितें वायट सोदून काडूंक दैवीक जाणवाय आसल्यार मात्र साध्य. आमच्या जाणवायेन कांयच करूंक शकना. तर ह्या मेसेजा वयल्यान भाग घेता आसतना आमचे सर्व इरादे देवाच्या ज्योतदेवाच्या पांयां तळा समर्पूण देवा लागीं ह्या मेसेजा बलिदानार एक विशेष एक देणे मागया. तें जावन आसा जाणवायेचें देणे. हें पवित्र प्रेम आमकां आमी घेवच्याक हे मेसेजा बलिदानान पवित्र भाग घेवच्याक आमच्या दोळे दांबिया आमची पातकां आमची उणेपणां आमच्या मोती हाडया. पातकाचे मोक्षाने मगोन सांगता मुनिया हांव पातकी सबतरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध ह्या पासून बगे म्हजो संस्कार उडय सगळ्या दूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं सपदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दमदुसान जोता देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केली. तुज्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें विसल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मांडून घेवंक तांकां फावो कर. अशा पृथ्वीचेर जी पयस सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दानियल नबुकदनेझराक म्हणालो, राया तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. ह्या मुर्तीची तकली आपट भांगाराची, अर्दे आनी बावळे रुपयाचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची. तिजी जांगलां लोंगटाची, तिजे पांय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयतय आसलोय तेन्ना
कोणासच आत लागा नासतना एक फातर कोसलोन येवन त्या मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पांय पडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोंकड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळपाकळ्या वयल्या पोल्या भशेन चुरान चुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणा पर्यां उरली ना. पूण मुर्ती फोडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें सोपान. आतां आमी रायाक ताजो अर्थ सांगता. तुका राया, रायाच्या राया, सर्गीच्या देवान राजवट, पदवी, बळ आनी महिमा दिल्यान. मनशाक, रानवट मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्याक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातान दिल्यान आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली, तुजे उपरांत दुसरें एक राज उपजतलें. पूण तुज्या राजा इतलें व्हडणें आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें. लोंगटा इतलें घट, जशें लोंकड सगळें फोडून ताजो चुरो करता तशें तें राज पयलीं राजा फोडून ताजो चुरो करतलें. अर्दे मातयेचें आनी अर्दे लोंगटाचे पांय आनी आकटें तुवें पळयलें. हाजो अर्थ हो. राज फाटलेलें राज जातलें पूण ताका लोंकडाची घडसाण आजुनूय आसतली. देखूनच लोंकड आनी माती मिसाळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयाचे आंकडे अर्दे लोंकटाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दें घट आनी अर्दें अस्कस जातलें. तुवें लोंकड आनी माती मिसाळ जाल्ली पळयलाय. हाजो अर्थ हो. ही दोनी राज्यां लग्ना संबंदान मिसाळ जातलीं. पूण जशें लोंकड आनी माती संदूंक जायना तशें तीं राज्यां एकवटलेलीं उरची नात. त्या रायाच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नाश जावचें ना. तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो आनी हें राज दुसरे परजेचे आधीन जावचें ना. हे राज आदल्या सगळ्या राज्याचो चुरो करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदांकाळ तकतलें. जशें कोणासच आत लागा नासतना दोंगरा वयलो कोसलेल्या पात्रान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची फूड केली म्हणून तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सपन करें आनी ताजो अर्थ ओस. देवाचें उतारें. महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या राष्ट्रानो तुम्ही सर्वेस्परा वाकणा. ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या दूतानो तुम्ही समेत सर्वेस्परा वाकणा. ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना. महिमा दिया
आनी वाकना सस्नाच्या सस्ना हालेलुया 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 मोरा पर्यंत विश्वासी राव म्हणटा सुमी आनी हांव तुका जैत असो मुकुट दितलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तेदवा लोकां जोम्या मदले थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन हें सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरुंगर आयलां म्हणटाले तोवर जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसना तसले दीस येतले सक्कडी कोसलावन घालतले तोवर तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो तो घडचो वेळ पावला म्हणून गुर्त कसलो तो जेजू तांकां सांगूंक लागलो कोणेय तुमकां फसय नाशें सत्राय करा साबार जण म्हजे नांवें येतले आनी हांवूच तो न मेलोलो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी काटकयां विशयांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात त्यो संगती गरजेच म्हणून पूण अंत्य तक्षण येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्राचेर राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टीक पडटल्यो देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती मोगाच्या बाबांनी आनी भयणींनो आयची वाचपां आमी आयकलीं ह्या वाचपाचेर इल्लोसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी देवाचें उतर आमचे भितर रोंबोंक सोडया ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत तुमच्या मोतीक खंयचें उतर येता एक घडीभर मौनपणी चिंता देवाचें उतर आमचे भितर आमी रोंबोंक सोडया तोवर तो नियाळ करूंक सुलभ जाता आमचे दोळे आमी उगडया आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळतना 4 प्रमुख शब्द आमी नियाळोवंक प्रयत्न करया सुलाबायेचे शब्द पयलो शब्द जावन आसा अंत्य पयलो शब्द जावन आसा अंत्य जर तर आमी आज हांगासर सक्कडी आयल्या आनी ह्या वेळार संवसार अंत्य जायत जाल्यार तुमी पयलें कितें करतात पयलें कितें करता करूंक बरोबर सक्कडांची तोंडां बावण गेलीं ओ पाद्र्याप काल्या पा आमी सक्कड हांगा नव्यानाक आयल्या आनी पाद्र्याप अंतिगळा अशें उलयता वय सक्कडांची दुसरें केलें आतां हांव घरा लॉक घालून आयल्या कली गजाल जायत म्हजें बँक अकावंट घाल जायत म्हजें कार म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजें आस्त वदीक सगळें सोडून आमी हांगा आयल्या तें जावन वचो फादर म्हणून पडटलो वय सक्कडांक बेन दिसता अंत्य म्हळ्यार कोणा बेन दिसना सगळ्यां बेन दिसता आमी कोरोनाक बी येयल्या इतलें आनी अंत्य म्हळ्यार सगळ्यांक बे आनी एक पटी हांवें विचारलें अशेंत अंत्य काळा विशयान उलयतना एकली माणेस्तीन म्हणाली अंत्य ओडना पातर म्हाका कांय बेना हांवें विचारलें कित्याक म्हळ्यार हांव एकलीच मरण हाणें सगळीं मरतात न्हय सगळीं मरतात सगळ्यांचें जाता न्हय एकलो उरल्यार कश्ट सगळो संवसारच अंत्य जाता न्हय प्रॉब्लेम ना थंय हांगा थोडे उरल्यार मात्र कश्ट म्हळ्यार हांगा भितर इल्लें मसोर इल्लें जे इल्लें सुरू जाता
हांव मेल्यार आनी एकल्याचे पुरा ती बरोबर वाचतात न्ही सक्कडी मरतात अंत्यकाळा विशयांत ह्या दिसांनी तुमी वाचपांत आयकतात कित्याक म्हळ्यार आमी लितुचीक वर्साच्या त्या निमाण्या हप्त्यांत आसां जेजुरायाचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी ह्या दिसांनी आनी उरलेल्या दिसांनी ही सगळींच रितीची वाचपां आमकां आयकूंक मेळटात आज ही तुमी आयकली आयकतना कितें बगलें आज म्हणटात उपरांत म्हणलो राष्ट्र राष्ट्राचेर राज राजाचेर ताज्या पांत भिरांकोळ झगडें भिरांकोळ भुंयकांपणी दुकोळ मारीची बिडां आकाशार भिरांकोळ कृत्यां विचित्र कोणा दिश्टीक पडटली आनी ह्या विशयान आमी सांगतना पयली संगत शब्द असो अंत्य अंत्य कोणाचो आनी अंत्य कोणाचो सबार जाण चिंतचें आसा संवसार अंत्य जाता संवसार अंत्य जाता सगळे संवसारांतले नाश जाता म्हणून सबार जाण चिंतिल्लें आसा सबार जाणी बरयल्लें आसा लिखिल्लें आसा तुमकां जर कळीत सांगासतर आसल्या थोड्यांक म्हणें कळीत आसूं बरो सुमार वर्सां पयलें तारांगांत एक आर्टिकल आयिल्लें प्रळय बंतु प्रळय म्हणून लोक सगळो भियोन तारांगाकांड वाचलेत वाचले रिप्रिंट जावन वाचले आनी तातूंत सांगिल्ल्यो गडीत हांवें वाचलेलीं आसात हांवें सुमार जाणां बूक म्हजे लागीं काणये दिल्ले आसात पूण तातूंत बरयल्लें एक्की जावना 2000 वर्सां जाताना प्रळय बंतु प्रळय सगळी नाश जातात म्हणून कोणी नाश जावना ताजे उपरांत एक पंगड आसलो क्रिस्तांव पंगड क्रिस्तांव म्हळ्यार कॅथलीक न्ही त्या पंगडान कितें केलें म्हळ्यार संवसार आखेर जावंचार आसा आनी एक डेट फिक्स केली तुमी आसले सक्कड तुमी इकी जई आनी ह्या उदार एका दोंगराक तुमी येसय थंय तुमी सोमयाक आराधन करी जई फाल्यां संवसार अंत्य जाता कितलीं जाणां थंय गेल्लीं आसात आनी वचोन देदेस्पोर जावन पाटी आयिल्लीं आसात तांचो पास्टर म्हणलो आतां अंत्य जाता अंत्य जाता अंत्य जाता म्हणून अंत्य जावंक उत्तना अंत्य म्हणटना आमी चिंतचें हो संवसार अंत्य जाता म्हणून आमी अंत्य म्हणटना हो संवसार अंत्य जावचें म्हूण चिंतच्या की पयलें म्हजो भावार्थ अंत्य जाता गी म्हजो बरवस अंत्य जाता गी म्हजी पातयेणी आखेर जाता गी म्हजी बरी मावली आखेर जाता गी सर्गीच्या राजाची बरी मावली आखेर जातात गी म्हण हांवें चिंतचें पडटा हरी एकल्याचो संवसार मोर्नांत आखेर जाता माय वर्ल्ड एंड्स इन माय डेथ म्हज्या मरणांत म्हजो संवसार ह्या संवसार ह्या आखेर जाता आनी एका संवसाराक हांव येता देखून अंत्य म्हणटना आमी भियेवचें न्हय ताका संबंद जावन थोड्यो संगती नियाळ करूंक प्रयत्न करया अंत्याक संबंद जावन पयली संगत जावन आसा एक शब्द तो जावन आसा देवाळ देवाळ अंत्यकाळा विशयान थंयसर जेजू उलोवन म्हणटा हे सोबीत पात्रांनी दाण आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटालें तो जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना सक्कडी कोस लावन घालतले देवाळ सगळें कोस लावन घालतले तर देवाळ म्हणलो शब्द थोड्या वर्सां पयलें हांव एका पिरगेजेंत आसता आसतना त्या पिरगेजेचे इगर्जेचे मुखली कूस थंयसर रेनोवेशन करी जाय म्हणून एक विशय येयलो तो व्हडलो पिरगस्कर प्लस फायनान्स कमिटीचे सांजे सांगाता म्हणून सबार मिटिंगां जाली मिटिंगां जाल्या उपरांत आमकां एकलो आर्किटेक्ट जाय सही आनी ताणें येवन आमकां सगळें हाचे विशय सांगत जाय म्हणून एकलो आर्किटेक्ट आमच्या मिटिंगाक आयलो आनी तो व्हडलो त्या मिटिंगांत बसता आसतना आर्किटेक्टाचें नांव आसा तो आतांय आसा कोडयाळांत तें नांव आसा डेन्स्टन तुमी पळयलें जावं पळय लंब केस डेन्स्टन म्हणून ताणें 2 विशय सांगले आसा त्या मिटिंगार पयलो विशय जावन आसा देवाळ म्हळ्यार भायलें बिल्डींग मजबूत बिल्डींग न्हय देवाळ म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो सक्कडी लोकांनी सांगाता मेळून मागणें करचो भावार्थ प्रसारचो आनी आमची सगळीं आमी सांगाता मेळून समुदाया बरी आमी पवित्र देवाक थंयसर आराधन करचो जागो म्हणालो ताचे उपरांत तो म्हणालो खंयच्या इगर्जेंत कितले मजबूत इगर्ज आसूं दी थंयसर आयलेल्या भक्तिकाक जर तर वायब्रेशन्स बगणांत त्या जाग्यार ताका मागोवंक साध्य जायना त्या जाग्यार ताका थंयसर देवा आनी ताका मदें मेळोंक जायना तसलें देवाळ व्यर्थ म्हणालो
तुका सांगले तुम्ही वचून सक्कडी दीस जी गो आसा आमच्या देशींतल्यो सक्कडी इगोज्यो पळया सगळें वसा म्हणून एक आमी ट्रीप मारलें एक ल्हान टेम्पो ट्रॅव्हलर आमी सक्कडी पळोवंक गेले हांव सक्कडी इगोज्यो कश्यो आसात कशें आसा सगळें म्हणून सांगलें उतर इतलें स्वस्थ की एक देवाळ म्हळ्यार मजबूत बिल्डींग न्हय कोरोडांची या कितेंय वास्तू वापरून मारले बिल्डींग न्हय ते नाश जावन येता म्हणजे स्वस्थ सांगता त्या देखून आमी बांदचें देवाळ कसलें जावंक जाय आमी बांदचें देवाळ जिवे मंदिर म्हणटात ताका जिवे मंदिर आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी जावन आसात देवाचें मंदिर आमच्या काळजांत देवाचें मंदिर बांदल्या उपरांत भायलें मंदिर आमी बांदल्यार त्या मंदिराक एक अर्थ मेळटा देवान वस्ती करची आमच्या ह्या मंदिरांत हें मंदिर जर तर पावते बरी बांदिना जाल्यार बायल्यान बांदिल्ल्या मंदिराक कांयच अर्थ ना देखून देवाचें उतर म्हणटा बायल्यान बांदलां तें मंदिर सगळें नाश जातलें पूण आमच्या काळजांत बांदिल्लें तें मंदिर सासणाक बाळगतलें हाका एक दृश्टांत जायचें आमचे मालगडी टिप्पूच्या काळार आमकां कळीत आसा म्हज्या आबो आनी व्हडली माय काणयो सांगताले तवळ टिप्पू आयलो टिप्पून सगळें नाश केलें सक्कडी इगोज्यो नाश केले लोकांक पुरो व्हरून गेले थंयसर गराय पत्रार आनी वचून नाका सक्कडांनी तांणी येतना तांचे लागीं व्हेल्लें कांय ना हे कोंत गोमट्यान देखीक बेंतीन फाटी येताचे देवाळ आनी कांयच ना पूण त्या आमच्या आबान आनी व्हडली मायन आमच्या मालगड्यांनी देवाळ नातल्यारी तांची इगज मोडल्यारी तांचो भावार्थ आतांत कोंत काण घेवन मागणें म्हणून जिवे मंदिर जें कितें तांच्या काळजांत बांदलें तें घेवन आज ती पाटी गांवाक येवन जियेल्ले वरवीं आज आमी आनी तुमी हांगासर आसा त्या देखून जें कितें भायलें मंदिर आसा तें नाश केल्यारय आमच्या काळजाचें मंदिर नाश जावंक नजो भावार्थाचें मंदिर नाश जावंक नजो म्हणून आज प्रमुख संदेश देवाळांतून मेळटा आमी बांदिचें देवाळ आमच्या काळजाचें देवाळ तें कोण्णी नाश करूंक जायना तो भावार्थ कोण्णे नाश करूंक जायना कितेंच करूंक जायना तर देवाळा भितर कितें करचें देवाळा भितर देवळाचो प्रमुख उद्देश आसा सगळें सांगता मेळोन एका काळजाची एका मनाची जावन एका समुदाया भशेन त्रिएक देवाक आराधन करचो एक जागो तर आराधन कशें करचें आराधन आमी करचें ताका वगळसून ताका अर्गां दिवन ताका आमचो ताळो वापरन सगळीं देव परजा सांगता मेळोन त्रिएक देवाक अर्गां दिवंक आराधन करूंक इगर जावन आसा एक जागो तर आमचे दी भितर नदर गेल्या आज सक्कडी गावप्यांचो आनी गावप्यां खातीर आमी मागता ताळो देवान दिल्ले आमकां हिंग देणे ह्या बोबोबीत टेंपलांत आयिल्ल्या आमी मिसाचें बलिदान सुरू करून येदोळ म्हणसर आमचो ताळो कितलो वापरला हांवें पळयल्या सोडलो वाचप जाल्यार पांत जाप दितना कितले जाणांनी जाप दिल्या देवाचें उतर म्हणून हें पवित्र मंदिर जावन आसा आमचो ताळो गांवक मात्र न्ही आमचो ताळो कितें आसा देवान दिल्लें तें देणें तें देवान दिल्लें देणें देवाक ओगळसूंक ताका आराधन करूंक एका देव टेंपलांत हांवें आनी तुवें वापरूंक जाय देवाळाचें म्हत्व चडटा सक्कड आमी आसल्या सांगातार सक्कड मेळोन देवाक आराधन करतना आमचो ताळो वापर देवाक आमी मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान दितना देवाळ सगळें तें पवित्र जाता पयलो शब्द आसा देवाळ बांदया आमी आमच्या काळजांत नाश जायनातलें देवाळ दुसरो शब्द आसा आयच्या उतरांतलो बेश्टो शब्द सोबीत आसा तो कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा सक्कडी हांगासर आसली पुरा सक्कड आमी फसायलेले व्यक्ती जाल्या दोन रितीची पासवणी आसा पयली पासवणी आ सबार लोक आत्मीक संगतींनी भावार्थांत पसोवन पडला पयली पासवणी भावार्थाची आज कितले आमचेच भाव आनी भयणी कातोलीक भाव आनी भयणी सबार पोटी विविंगड रितींनी भावार्थाच्या संगतींत पासोवन पडटात एक व्यक्ती मेळलो म्हाका म्हणलो हांव कातोलीक फादर मस्त मागलें कांय मेळोना देखून म्हाका हो देवय नाका म्हाका ही गरजी नाका कांयच नाका तो पसलोवन पडलो आनी कोण एकलो म्हणटा तुमचो भावाचो सारको न्हय
तुमचे पवित्र पुस्तक अशें आसा तशें आसा मस्त संगती सांगतना सबार जण आमचेच भाव कातोलीक धर्म सोडून उरले कडेन गेल्ले आसात, पसळून पडले आसात, भावार्थान दंडळले आसात, देखून देवाचें उतर पयलें म्हणटा भावार्थांत दंडळ नाका, भावार्थांत पासलोवन पडनाका. आनी आज सबारीची हांव पळयता सबारगड रेतीर मंदिरां ते पर्यंत एका मनशाच्या फाटल्यान एका व्यक्तीच्या फाटल्यान आज लोक धांवता. समय जेजूच्या फाटल्यान जेजू फाटल्यान लोक धांवना, तो व्यक्ती आनी त्या व्यक्ती फाटल्यान लोक धांवता ना. आमचो भावार्थ समय जेजू क्रिस्ताचेर तो भावार्थ परगडचो मणियारी मध्यस्थ जावन आसा. एक पाद्र्याप एक रेटेड पिक्चर म्हूण आमी मोतीन दवरी जाय. त्या देखून आमचो सगळो भावार्थ व्यक्तीचेर दवरूंक नजो, आमचो भावार्थ सौम्य जेजू क्रिस्ताचेर दवरी जाय, तर आमी पसळून पडना. दुसरी पसलवणी आसा हांगासर सक्कडी पसलवण पडली आसा, सक्कडी ते जावन आसा लौकीक पसलवणी. कितलेय SMS आयल्या रे, पिन्न दिनागात आनी पासवर्ड चेंज करा म्हूण सांगल्या रे, आमी मिस्टेक करून हांगासर आसले कितले जाण आसा पुरो पयशे वगडायलेली, फ्रॉड आसा पडलेली, फिशिंग आसा पडलेली, स्किमींग आसा पडलेली, टॅक्स्टाक SMSाक प्रेस करून आनी कितें कितले पयशे वगडायलेली, कितलें सांगल्या रे परतून आमी तेंच करता आनी आमी पासोवन पडटा. इंटरनेटान काम करून मोबायलान इंटरनेटान वचून आमची कितली डिजिटल फुटप्रिंट्स आमी सोडून सायल्या आनी आमी पासलोवन आसून एका वेबाक आमी सांपोडून जाळांत आमी सांपडल्या, पासलोवन पडल्या. हेल्थाचो विशय म्हणटात तुमी तें पियनाकात, हें पियनाकात, हें जिवाक पाड, तें काण पाड, बर्गर पाड, हें पाड, सक्कडी म्हळ्यार आमी कावूनच आसा. आमी पासलोवन पडल्या, पोसून पडल्या. देखून लौकीक दृश्टीन आनी आत्मीक दृश्टीन आमी पोसून पडना अशें सत्राई करूंक जाय. दिसती सांगत आसा ते आकांतून पडनाकात, कितें घडलें म्हणून आकांतून पडनाकात, भिये नाकात. सवारपटी आमचें बें आसा, मस्तना मस्तीचें बें आसा. देवाचें उतर म्हणटा हें घडटा तें घडटा म्हूण आकांतून पडनाकात, भियान पडनाकात, भियोन वचनाकात. कित्याक आमचो भावार्थ जिवो, आमचो बरवस आमकां निराश करिना. आमकां आसा एक मोग, आमकां आसा समय जेजू क्रिस्त. त्या देखून आमी कितेंच आकांतून पडोंक नजो. आनी निमाणे शब्द आसा आमी तयार रावूंक जाय, आयतेर रावूंक जाय, आयतेर रावूंक जाय. अंत्य देवाळ पसोवन पडनाका, आकांतून पडनाका, आकांतून पडनाका, बगार तयार राव. देवाचेर भावार्थ दवर, देवाचेर भरोसो दवर, ताच्या मोगांत जिये तो संवसार अंत्य जाल्यार तुका कांयच समस्या जायनात. देखून एक घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया आनी आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमी पळोवया कितले पोटी हांव देवाळाक येताना हांवें मागणें केलां, गितां गायल्यांत, आराधन केलां. कितले पटी आराधन कशें हांव चलवलां, मिसा केले जाल्यार कश्यो हांवें जापी दिल्यात. कितले पटी हांव बसून पडलां, बाबार्थान दंडळ्लां, चलत्या जिणयेंत कोणाचें पाथ्योन SMS टॅक्स्ट आनी कितें प्रेस करून हांव सांपडलां, मोबायलांत सांपडलां, इंटरनेटान सांपडलां, इंस्टाग्राम, फेसबूक, FB सगळ्यांत सांपडून हांव कश्ट जाता. फ्रॉड्सान सांपडलां, बँकींग फ्रॉड्सान सांपडलां. सत्राय हांवें घेवना. कितले पटी म्हज्या जिवितान हांव आकांतून पडलां. ह्या मिसरेबल्यान बागेत आसतना म्हणजे सगळें जिवीत सम्याच्या पांयां समर्पण दिवया. ताचे लागीं आमी मागया, सम्या म्हाका जाणवाई दी, खरी जाणवाई दी. ही जाणवाई वापरन म्हाका जिवंक फाव कर आनी ह्या संवसाराचो अंत्य विशय चिंती नासतना बाबार्थ बरोवशान जिवंक, पसून पडनासतना, दंडळ नासतना बाबार्थान जिवंक, आकांतून नासतना धैर्यान जिवंक आनी सत्रायेन जिवंक म्हाका कृपा दी म्हूण ह्या मेसेजच्या बलिदाना वेळार मागया. बाबा सगीचा घेवुंडो घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदल उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका.
म्हज्या बांबन म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सबत्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या आदाभास सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंतन दुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशील आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या एक काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता. ह्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रकायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करूंक तुवें ते दंतुच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट सांबाळून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तुम पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. सावती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सुसुंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त खेयात आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेरूच्या मरणाचो आनी पुर्णाच्या जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडरग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियोचो दवो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पूण जवानपणाचो बरो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक
मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तंची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मोरये देवाच्या माये सांगाता. बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदता सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी सांगता तुजी माई मागाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी पसंत पडनाशें आकांतून पडनाशें सदांच देवळाचो मोग करन धैर्यान बाबरतान बरवशान जिवंक गरजेची कृपा जेजूच्या सुत्रांनी बापा लागीं सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बागन आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां चवदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सोम्या तुवें म्हणटा तरेचे म्हाका फावना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता. तुकास म्हाका देव जिणे नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मन मारता. म्हाकाच तुका देव तुजे तये जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मन मारता. म्हाकाच तुका देव तुजे तये जाता. प्रार्थया. बोमोगाळ बापा भाग्यवान जुत्त देवाच्या सैत्यवंत मरणा पासत ह्या नोवेनेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. घेतल्या उज्या पुताच्या मैमीबंद कुडी रक्ता वरवीं ज्या पवित्र आत्म्यान बर ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत
आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता जाबुता जेजूचे नावी आमेन. समेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र तळा परत हेवटी तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रमेंताचें आराधन 10 वरां कुमसारां 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रमेंताचें आराधन 12:30 वरार जमलेल्या सकट भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसाची त्या सवन दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दमतनाचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकान तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार तुमचे खातीर तुमच्या त्या सवां खातीर आमी मागतले. हांगासर म्हज्या दाव्याक आसच्या त्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा. ताका कोणायकी गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तो 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात. आमाल पिवण्याक जर तर तुमी वा तुमच्या कुटुंबांतली कोणी वळख जाल्यार ह्या मिटिंगाक आयलेल्या मारिपा जायतें बरेंपण मेळटा. जोडूंक आमी शकता. तरी कोण ह्या मिटिंगाक येवंक वा प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाब रिचर्ड डिसोजा तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हण हांव उपकार मागता. देवदीन फ्लोरीन आल्वारीस आनी देवदीन तेरेजा सिक्वेरा हांच्या उगडासाक आयचें जेवण दिलां. तांच्या नात्रांनी किन्निगोळी आयच्या दिसाचें नॉन वेज आनी हॉर्न स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हण उपकार मागता. तशेंच लिल्ली कार्लो लॉरेटो, आविल कोरेया, एड्रिना आनी जियाना डिसोजा कटील बेळमान, आयवन आनी ग्लॅडसन डिसिल्वा उद्यावार, विन्सेंट डॉरा पिंटो आनी कुटुंबाची सस्तान, सिरिल पिंटो निड्डोडी. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा सांजूदता देव मारिपात तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत वाळून दिवन मारता. वाती वांटल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सकड आमी दिमी घालया. सांजूदता देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रुम संसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रुम संसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रुम संसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासो विनाती करता. सांजुता देवान येसान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय.
आता आमी बागेन जोतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेग तुझ्या दैवीक कुशेवरमणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे मातेने आमी तुजे देन दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक मागणे या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साश्याच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीचे कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातेनीन आयलां. समेस्त आमी बसया. सबाज जाणांनी हांगासर तांचे त्या सवांक दान दिल्ली वाचून सांगतना जे कितें त्या सवांक तुमच्या खाल सामानान घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात हांगासर मागले मेळटा म्हणल्यार त्या व्हडा बरोवशान आयल्यात ही सकट त्या सवां ह्या घडये सांजूदतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून मागया. 7 जाणांक मोतीक समाधान मेळच्या पासत एकल्याचें बेनिवारच्या पासत 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या पासत 19 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 7 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर तेगांची एलर्जी शेळगूण जावच्या खातीर दोगांचे बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर 22 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर एकल्याक बरी बूद फावो जावंक आनी वायट संस्थावन सुटका मेळच्या खातीर 6 जाणांक आतपांयाची गांठी गूण जावच्या खातीर 8 जाणांच्या कुटुंबान मायबोंग आनी समाधान फावो जावच्या खातीर एकल्याचे फार्मसी एग्जाम बऱ्यान क्लियर जावच्या खातीर तेगांक कामांत भद्रती आसच्या खातीर एकल्याच्या मतींतले नेगेटीव चिंता पयस वयच्या खातीर एकल्याचो घरसन गेल्ली एकलो घरसन गेल्ली बऱ्यान घरा फाटी येवच्या खातीर एकल्या माट मंत्र आनी गाळी शिराप दितेल्यांक मतीक उजवाड दिवच्या खातीर 12 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर एकल्याच्या बांयत बरें उदक मेळच्या खातीर एकल्याक शेजाऱ्यांचे दोशीत हाडून राखोवंक आनी मन ताचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर 6 जाणां आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर 6 आनी दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर एकल्याच्या तकलेची पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्या विजा स्टॅम्पिंग बऱ्यान जावन पासपोर्ट हाताक मेळच्या खातीर एका भुरग्याक कान आयकोंक उलोवंक आनी मतीचें गिन्यान मेळच्या खातीर एकल्याचें पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर एकल्याक आडव दवरलें भांगार बेगीन सोडोवची कृपा मेळच्या खातीर 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सर त्या सवां सांगता एकल्याच्या पांयाची तेरेजा म्हणल्यार स्त्री होण्णावर तिका कॅन्सर आसा एका म्हयन्याचे भुरगें आसा तिका बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर ह्या स्त्रिये खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें प्रज्वल डिसोजा विघ्नान वरातान राखोवंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक विजींग तावन सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. लिनेट डिसोजा तिका मंथली पिरियड वा म्हयन्याचो स्राव समाज जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. सेलीन हिचें आज जावच्या पेट स्कॅनाचे रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासून मागोवंक सांगलां. तशेंच स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सांची स्त्री तिच्या बऱ्या भलायके खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांचे शिकाप बरें शिकच्या खातीर रिटा आनी जेडन फर्नांडीस आनी कुटुंबाची तांच्या ते सवां खातीर रोजलीन डिसेल्वा ताचें काम परमनंट जावच्या खातीर फाल्यां तसो जल्मा दीस ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर सगळें ताच्या जिवितान बरेपणान जावच्या खातीर मागया. विना रॉड्रिगस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर दुबायंत घरकाम एक बरें मेळच्या खातीर ॲलन लास्ट्रोद आनी एलिटा डिसेल्वा तांकां भुरग्याचे देणे प्राप्त जावच्या खातीर देवदीन मतायस सेरावो विल्सन सेरावो विल्फ्रेड सेरावो आनी मार्क रॉड्रिगस तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. जेसिंता डिसोजा तिका गोल्डन विजा मेळच्या खातीर आमी मागया. जोनाथन म्हणल्यार तरणाट्या 30 आनी 2 वर्सां प्राय एक बरी सांगातीन एक बरें काम सांगातीन मेळच्या खातीर आमी मागया. आलिस म्हणल्यार भयणीक 80 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. विल्संटाक एक बरें काम एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर मागया. एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मत शिकले मतीन उरची कृपा मेळच्या खातीर मागया. एका स्त्रियेक बरी भलायकी जॉयंट पेन नो पेन गूण जावंक रातीची बरी न्हीद तिका परच्या खातीर मागून सांगला तिच्या खातीर आमी मागया. सिसिलिया सेराव म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी बरेपण तिच्या कुटुंबाकडल्या सन्यांक बरी भलायकी बरेपण मेळचे खातीर आमी मागया. एकल्याचें एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजीक गूण जावच्या खातीर एकल्याचें स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या खातीर वसंत म्हणलो एकलो आमचो भाव
कॅन्सर पिडेस्त आस्पत्रेंत आसा किमोथेरपी जावंक आसा सगळें बऱ्यान जावंक ताका बरी भलायकी संपूर्ण सुटका ह्या पिडेतावन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भावा खातीर विशेश तरान ह्या पवित्र थळार आज आमी मागया. एकल्याक माथ्याचे केस जडचे रावचे खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर मागया. एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर मागया. 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत आनी शिकले मतीन उरची करपा मेळोवंक मागोवंक सांगला. वेरोनिका म्हणल्या भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावंक आनी पयलींच्या बरी सलची करपा त्या पांयांत सोमयाची सकत करपा वालचे खातीर मागया. एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात पयलींच्या बरी सरको जावंक मागोवंक सांगला. एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शन जावन पयस रावंकची करपा मेळोवंक मागोवंक सांगला ताचे खातीर मागया. एका तरणाट्या चलयेक ताचें मन परिवर्तन काजार जावंक लग्न जावं मुखार वचोंक त्या स्त्रिये खातीर मागोवंक सांगला. चलये खातीर कुटुंबाचें ताचे खातीर मागया. एक भयण एमिलिया ह्या भयणीच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन तांणी कंपाऊंड वॉल घाल्लें तें सारकें मानून घेवंक आनी एका पार्टीन कंपाऊंड वॉल विशीं आशिल्ल्यो केजी इत्यार्थ जावच्या खातीर तशेंच तांकां निरंतर येवपाक करच्या मारी आनी कुटुंबाक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक तांकां बेसांव मेळच्याक आनी त्या मारीपात थंयसर आसले समस्या इत्याद जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. आमच्या 10व्या क्लासीच्या सेंट जूड इंग्लीश मिडियमाच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां खातीर मागया. शिकोवंक बरी मत शिकले मतीन उरोवंक आनी परिक्षेक बरी तयारी करून करपा तांचे खातीर. एक धर्म भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला आनी एकाय धर्मीक भयणीक तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. प्रिन्स्टन लोब आमच्या भुरग्याचो आस्पत्रेंत जाल्लो डिस्चार्ज जाला ताका संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर मागया. ब्रिजेस सांत मागीर ती डिस्चार्ज जावन घरा आयला तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर. एलियास कुटिनो ताकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. अशें सगळ्यां खातीर ह्या तेसावां खातीर मागल्या खातीर हांगासर कोणें आमचे लागीं वैयक्तीक तरान म्हजे कडेन मस्त जाणांनी तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक सांगला. तांचे खातीर हांव मागता आनी तुमी तांचे खातीर सगळ्यां खातीर आमी मागया. आतां आमचे वयर उबारया. आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, होगळाव तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, प्रणिपा तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 जीसस 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मंगळा जेजू या संकट भावंडांक जिथे सवा तुझ्या पांय तळयाकडे समर्पण करता. तुझी दया जागे तुझी काकूत वाळे तुझी कृपा सांग जूद तात्या मारी पास या पवित्र थाळार वाळे पयस जावन लागीं जावन आयल्यान तुजेर वडा पातयेनी आदा तुजो आदार सदून आयल्या सुमया जेजू सांजूद तांचे तात्या तांचे कडेन विनंती करता ताची मजत ती सदून आयल्या तांच्या भाव भयणांक बरी भलायकी बरेपण दी आनी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितांत दी सकट पिडे शिडेदां सुटका दी भलायकी बरेपण दी. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सकट संगती तुवें साध्य करून आसा तरी करून आपोवप जेजू आपोवप टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस मे योर माइटी ब्लेसिंग फ्लो इनटू देम लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया शललललला हालेलुया 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 दिबी घालया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता. आशासन दिल्या बरोवस तुजे केरी तेणे देवान तुका दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्साण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर दोळे धांबिया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारीपात आमकां लाभच्या त्या सकड कृपे देण्या खातीर आशिर्वादा खातीर बऱ्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमच्या आनी आमच्या कुटुंबान घडच्या त्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाचें न्हू एकल्याची पांयाची दुगूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. प्रिन्स्टन लोबो ताका बऱ्या भलायकी फावो जावन आस्पत्रेंत जावन डिस्चार्ज जावंक घरा आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात. एल्वियोन म्हणलो हेड इंजुरी जावन सेकंड ICUंत आसलो आतां बऱ्यान घरा आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तेगांक भुरग्याचें देणे भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 11 जाणां बऱ्या सांबाळेचें काम भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 2 विघ्न आनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्या मतीक समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तेगांचे आमाल पिवणे सोडून करपा मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात.
एकल्याक बरें घर फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. आनी 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांकां मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. ह्या सकट भावंडां सांगता आमी मेळया दनया देवान तांच्या जिवितान आनी आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितान केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी अर्घां दिवया. अर्घां दिता जेसू, अर्घां दिता जेसू, अर्घां दिता जेसू म्हज्या काळजा. अर्घां दिता जेसू, अर्घां दिता जेसू, अर्घां दिता जेसू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं विश्वासान आमी मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी पिडेशिडेंतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्मेची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गींच्या बापा, आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गींच्या बापा, आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयता ती सत्य संवाद जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मोगळा बापा, गांवांत तशें बर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम पावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. दयाळ बापा, पावती जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्या सर खाजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या खाजारी जिविताचे मोगाचें पळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मुरये पिडेस्त आमच्या सर गावप्यांक तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. गांवचें देणे दिल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता. तांचे हरी एकल्याचे तुजे आशिर्वाद आवत. तांचे गांवचे देणे पयल्यान पयलें तुज्या माना खातीर महिमे खातीर गोलसूं. हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर गोलसूं तांकां कृपा आदार उजवाड दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सुमया ह्या पवित्र थळार गांवच्या सक्कड गावपिणेक वसंत गेलच्या आमच्या बाबाक गांवच्या ताका विविध रितीन घुमोवपाच्या हरी एकल्याक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता. तांच्या सेवेत संतुश्ट जावन तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी तांकां बर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता. आमची मागणी आयक. नमारनी एकाकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता. आमी पदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार वस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मोगळे दुलोबी अवंकारी मुरये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोवन मागणी त्रिएक देवाची मजत करपा ह्या पिडेस्तांचेर ह्या घडी आमी मागून घेवया. आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. आमकां कितेंय पिडा आसा, कश्ट दूख आसा, समस्या आसा, ह्या सगळ्यांतले निवारचे खातीर ह्या घडये त्रिएक देवाक उलोवमान त्रिएक देवाची मजत ह्या कुडीन वालच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईन घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन दारा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साखणेचे दाल दीस घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव देन जिवा बरीत कर. अशें पातकनली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर वे. समेच्या नावे आमचो आधार सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो.
नार्थ या दयाळ सुम्या भावार्थांच्या बुजबंदरा जे मी तिरनातली दयाळ आहे म्हण आमी मागतो पिडेन शिडेन कस्तोवच्या ज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळ जातान बोगसून जिवंक तांकां आदार दी आपल्या कस्तवरी सुदारून जे दयेन तांकां आपूण बरी जातली म्हणले तांकां बोगोवन दी दयाळ स्वामी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जी येता राजभट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामोचो प्रकार तुमचेर पांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां फावो करूं देवाचो एकलो स्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करून दी तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरून दी तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्याच्या शिसांक उजवाडवान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमून उडोवं तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी स पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां आसो दिंबेर समीराविया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा आशिर्वादांचो वेळ ते देखून ह्या सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया Sacramenta Arada Narada Swadi Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Karta Hum Tuka Nama Bhakti Mona Kaltya Kalsa तुका नामा करता हूँ तुका नामा जीवितासो उडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उडो तू आमकां मोगाचो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता हरी एक दिसा मोक्षाक तुका आमी यात्रेता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मोना खालच्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मोना खालच्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो
समाधानेशो प्रकाश वाकुसा तुका मेळो काशेताव आत्मिक सकताले तुका मेळो काशेताव आत्मिक सकताले हरिये दिसा बोगुंक शांती आमी आत्रेता आराधन सकन जादू भरिया स्वादी Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Bhakti Mona Katha Karzan Kartam Tuka Nama Bhakti Mona Katha Karzan पुत्र सांगता सक्कड म्हणया तोच सुम्याक आमी आराधन करी आमच्या मध्ये गात तो आसा आमच्या सांगाता तो आसा आनी त्या सुम्याक आमच्या आत उबारया आनी बाबार्थान सक्कडी सांगता हे कोरस आमी गावया सक्कड आमच्या ताळो कितें देवान आमकां दिला तो आमकां ताळो वापरया कांयच लज करची नाका कांयच बेजार करची नाका गंत करची नाका देवान दिल्लो ताळो देवाक आमी वापरया आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचे हात वयर करून आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया सोम्या खातीर गायलोलो ताळो तो दोडतो जाता तो बरो जाता आशिर्वादांनी भरता तातूंत आमचे हात उबारया आमच्या सोम्याक आराधन करया हे कोरस सक्कट सांगता गावया आराधन आराधन स्वाधी Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Bhakti Mona Katha Karzan Kartam Tuka Nama Bhakti Mona Katha Karzan Hallelujah, 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 सक्कट संगता ते सुम्याक आमी हात उबारया ताका आराधन अर्घ ओगलाब दिवया हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र आराधना येशुवे महिमा येशुवे सक्कट संगता आमच्या उठत्या ताळ्या कितें आमकां भोगता आमच्या काळ संतान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळ जातल्या सोम्याक अजाराच्या आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक बाबार्थान सक्कट संगता आराधना करया हालेलुया 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 स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे महिमा येशुवे थैंक यू जीसस प्रेज टू जीसस हालेलुया 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 समय जेजू क्रिस्त आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुका स्तुती करता आम्ही तुका महिमा दिता आम्ही तुका स्तुती करता आम्ही तुका वाक करता समय जेजू क्रिस्त वी प्रेज टू यू जीसस वी थैंक यू जीसस हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना महिमा येशुवे थैंक यू जीसस प्रेज 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया शलाला शलाला हालेलुया 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 स्तोत्र स्तोत्र आराधना महिमा येशुवे हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे वंदने येशुवे महिमा थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्तोत्र आराधना महिमा येशुवे थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्तोत्र येशुवे थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस थैंक यू सरमी बोशा आमचे दोळे आमी दंपया सोम्याचे हजारपण भोगया हो जावन आसा बो पवित्र वेळ
मिसाच्या बलिदानांत सौम्याक आमच्या काळजांत आमी सेवला. ह्या पवित्र थळार अजापाच्या थळार आमी आसां. हांगा येवचें, हांगा मिसाचें बलिदान भाग घेवचें, सौम्याक आराधन करचें, ताचें व्हरतें भाग दुसरें ना. कित्याक येदोळूच आमी सबार तेसांवां आयकल्यांत, मागणी आयकल्यांत, बरेंपण आयकलां. ह्या पवित्र थळार जो कोण भावार्था आनी येता आनी सौम्याचो अनुभव जोडता ताचे थंय अजापां विचित्रां घडटात. ताका भलायकी मेळटा आनी सबार संगती ताका कळीत नातले बरी बऱ्यो सदात. आज मात्र न्ही, संततीच्या संततीक आमी मागलें कितें आसा तें आमकां मेळटा. ताका लागून सौम्याचो अनुभव सोडया, आमचे दोळे दंपया, ताचें हजारपण आमी भोगया. कितलें चड मापान ताचें हजारपण आमी भोगता, तितलें चड बरेंपण आमकां जाता. बरेंपण अजापांनी जायचें म्हण ना, बरेंपण आमच्या खालसांत सौम्याचो अनुभव मेळ्ळ्यार पावता. द एक्सपिरियन्स ऑफ जीजस इज इनफ. सगळें बदलता. तसो अनुभव नासतना, आमी अनुभव जोडी नासतना खंयच्याय रितीचे इतर बदलावण आमचे ते येवंक साध्य ना. ताका लागून सौम्याचो अनुभव सोडया, ताका आमी आराधन करया. तुमची जबाब, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, तुका आराधन करता ये सौम्या, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, तुका आराधन करता ये सौम्या, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या. तुका आराधन करता ये सौम्या, सर्गींत हांव देवून आयिल्ल्या जिविताच्या बुंड्या, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, ह्या पवित्र सक्रमेंत हजर आसच्या आमच्या सौम्या, तुका आराधन करता ये सौम्या, आमच्या काळजांत येवन आनी हांगासर हजर आसच्या आमच्या देवा, आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या बोऱ्या गोवल्या, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, भावनेतांक उसापऱ्यान मोग केल्ल्या आमच्या मोग करणारा, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, आमच्या खातीर रगत व्हरून आमचे सडवण केल्ल्या आमच्या सडवंदरा, तुका आराधन करता ये सौम्या, आमचे सर पिडा शिरा गुण करूंक सकत आसच्या आमच्या वैजा, आमी तुका आराधन करता ये जे सौम्या, सर पातकां बोगसून नवें जिवीत बोगसनाचें जिवीत दिवच्या आमच्या सौम्या, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, म्हज्या सौम्या आनी म्हज्या देवा, आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, स रितीन म्हाका बरें करूंक शकच्या म्हज्या सौम्या आनी म्हज्या देवा. आमी तुका आराधन करता ये सौम्या, सर आमच्या हातू बरया आनी कोरस आमी गावया आनी सक्कड हें कोरस मात्र गावन आमच्या सौम्याक आमी आराधन करया. आराधन 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 सक्कड सांगात. स्वादी सक्रमेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका करता तुका सर आमच्या दोळे दंप्या सौम्यान केल्ले सर उपकार आमच्या मोती काडया. हाचे कीर्तन सोबीत उतरां थंयसर आमी आसल्लीं आसात आनी ती उतरां आमकां स्पश्ट सांगतलीं. आमी सक्रांनी ताका महिमा दिया आनी ताका वाकणा ससनाच्या ससनाक, ताका महिमा दिया आनी ताका वाकणा ससनाच्या ससनाक म्हणून मिसाच्या वेळार कीर्तनाचीं उतरां आमी म्हणलीं आसात. दोळे दंप्या आनी आमच्या काळजांत धांवन ताका महिमा दिवया, ताका वाखणया. ताणें केले सर उपकार आमच्या मोतीक हाडया आनी सौम्याक अर्घान दिवया. ताका अर्घान दिता आसतना आमचे आनी म्हज्या जेजू मदलो संबंद वाडता. ताका आमचे दिनवासाची कितेंच गरज ना, पूण आमकां गरज आसा. हाका दिनवासने वरी आमची वडवीक बिलकूल सडना, ताची वडवीक बिलकूल सडना, पूण आमीच ताका लागीं सरता. ताका देखून देवान केले सर उपकार आमच्या मोतीक हाडया आनी ताका आमी खालसांत धांवन अर्घान दिवया. तुमची जबाब, अर्घ आनी वगलाप तुका सौम्या जेजू, अर्घ आनी वगलाप तुका सौम्या जेजू,
अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या जेजू 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 ओ आराधनाचो वेळ तूं आमकां पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या जेजू हांगासर येवनी मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग तूं आमकां दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या आमच्या जेजू काळजान तूं आयिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या हांगासर ह्या सोबीत वेळार आराधन करचें वर्तें भाग आमकां पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका ह्या पवित्र तळार सभाजना आपडोवन तुवें गुण केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या सभाजनांक विविध तरेची देणी तुवें पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका ह्या पवित्र तळार बरी गावप्यांक कोयर आनी वजंत्री केळगड्यांक तुवें दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां सर्वांकी बरी भलायकी तुवें दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका आमी सभाजनांनी मागली मागणी तुवें आयकल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका सभार ते सभा तुवें आमकां पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका बरें क्रिस्ती कुटाम तुवें पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका बरें आस्पदीक घरदार तुवें आमकां दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका बरी भुरगीं म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत तुवें पावो केल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप तुका आस्पदीक तुवें दिल्ले गेदेर अर्घ आनी वगलाप मोती समाधान तुवें दिल्ले गेदेर सर वायटा विज्ञान आमकां राखले गेदेर सर सैतानाच्या पदवेतान आमकां राखले गेदेर त्या पवित्र रगत आमकां सगळ्यां तुवें नितळ केल्ले गेदेर आमच्या काळजांत तुवें मोग वतले गेदेर आमकां गौरव भावार्थ तुवें दिल्ले गेदेर जिविता परवस तुवें दिल्ले गेदेर आमी पोटवण पडनाशें आमकां तुवें सभार घडीत राखले गेदेर सभार भिरांतीतान आकांतान आमकां राखले गेदेर आमकां सत्वांगी बरवशाचे व्यक्ती केल्ले गेदेर ह्या संवसारी बरवशाची यात्रिकां जावं आमकां पावो केल्ले गेदेर आमकां सर रितीन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सर आमी उबे रावया आमच्या सोम्याक हे गीत गावन आमी सगळीं सांगता आमच्या सोम्याक अर्घां वगलाप दिवया आनी ताका अर्घां दिवया हें गीत सगळ्यांक कळीत आसा सुलाबाईचें गीत तें हें सगळ्यांनी गायलेल्या वेळार आमच्या काळजांत गायतना आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दितना आमच्या सगळ्यांच्या मोतींत काळजांत तो संतोष ते समाधान आमकां भोगता देखून कांयच बेंबिरान करनासतना कितें देवान आमकां ताळो दिला तो देव ताळो देवाक आमी वापरया आनी सगळीं सांगता हें गीत आमी गावया हें गीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा सगळीं सांगता आमी गावया तर आमी ताळयो भेटया तुका सोम्या हांव अर्घां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावडटा तुका सोम्या हांव अर्घां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावडटा सूर्य संतारा उजवाड पंगता अंतर तुजे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंगता अंतर तुजे महिमेती भरता रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पवित्र जावं गांवांका रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पवित्र जावं गांवांका तुका सोम्या हांव अर्घां दिता तुजी विचित्रत्यांनी हाडटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुनावडटा नावडटा तुका फुलां फळां वागणटा तुका मनशां बाळां नावडटा तुका फुलां फळां वागणटा तुका मनशां बाळां
रस्ता तू मातू पर्या रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवंगा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवंगा तुका सोम्या हा वर्गा दिता चक्कर सांगा तुझी विचित त्यानी आता तुझो दैविक मग प्रगट करता तुका सदाच सुन्ना भरता तुझ्या सरक्या सो मनशाक रसोय देवी कुरपेंता काने ठेलो तुझ्या सरक्या सो मनशाक रसोय देवी कुरपेंता काने ठेलो रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवंगा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवंगा तुका सोम्या हा वर्गा दिता तुझी विचित्र त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदाच सुन्ना भरता तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित्र त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदाच सुन्ना भरता हालेलुया 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 सगळे मी आतो बऱ्या सोम्या घर गांधीव्या कांयच लस करची नाका लेट्स प्रेज एंड थैंक जीसस आवर लॉर्ड एंड मास्टर who has given this time who has given this life and everything let's praise hand raise the hands and praise Jesus hallelujah 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 सोता सर कांदुका सोम्या जेसु सुदुका सोम्या जेसु सक्कर वडा तळ्यान आमच्या सोम्या अर्गा वगलाप देव्या कित्याक ताका महिमा देव्या ताका वाकणया ससनच्या ससनात ताका आमी महिमा देव्या ताका आमी वाकणया हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेसु सुदुका सोम्या जेसु महिमा तुका सोम्या जेसु आराधना तुका सोम्या जेसु जय जय तुका सोम्या जेसु आराधना येसुवे स्तुति येसुवे महिमा येसुवे हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना महिमा येसुवे हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना महिमा येसुवे थैंक यू जीसस अर्गा तुका सोम्या जेसु तुका सोम्या जेसु महिमा तुका सोम्या जेसु जय जय तुका सोम्या जेसु थैंक यू प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया सोम्या जेसु क्रिस्त सोम्या जेसु क्रिस्त आमी तुका अर्गा दिता स्तुति करता आराधना करता महिमा दिता तुका सोम्या जेसु हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना महिमा शलाल शलाल हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना महिमा येसुवे थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्तोत्र आराधना महिमा येसुवे प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस सरमे बिशप आमच्या दोळ्यांत आमच्या एक भोव पवित्र वेळाक आमी फुडें येता देखून आतां आमी करचो इल्लोसो वेळ भोव मोलादीक आनी आमकां घरी एकल्या की सोमी जेसू क्रिस्त ह्या वखदां आपडता आनी आमकां गूण करूंक येता देखून आमचे तावणो विशेष रितीन एक करणी आमी करूंक आसा देखून आमच्या दोळ्यांत आमच्या ह्या भोव पवित्र थळार सांजूत देवाच्या मजतीन हांगासर अरी एकल्या की सोमी जेसू क्रिस्त आपडता आनी एक अनुभव दिवंक येता जीसस इज गोइंग टू गिव वन एक्सपिरियन्स आनी सोम्याचो अनुभव जाल्लो व्यक्ती बिलकुल ताचे ताणूं पयस वचना आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया आमचे सर उणेपणां आमची पातकां आमच्या मोती काडया सोम्याक आराधना करूंक ताचो अनुभव सोडूंक सबारपटी आमच्या पाताक कारण जाता सोम्या लागीं बोक्सांनी मागया आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया
जो कोण व्यक्ती सोम्या लागीं ताच्या पांयां तळा येवन सोम्या हांव पातकी म्हाका बक्षी म्हणून मागता ताची पातकां बॉक्स जातात. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी केल्लीं सर पातकां आमच्या मोती काडना जेजू लागचें बॉक्सांनी मागया. एक नितळ काळीस, एक रसूंदी म्हूण जेजू लागीं मागया. सबारपटी आमच्या उतरांनी यारांक दुखयलां जाल्यार ती घडीत आमच्या मोती काडा जेजू लागीं बॉक्सांनी मागा. तुमच्या करण्यांनी जर तर तुमच्या कुटुंबान जावं दी, वडिलांक जावं दी, भुरग्यांक जावं दी, पिरगेजेन जावं दी, वाड्यान जावं दी, सेरसांबारा जावं दी, खंयच्याय रितीन तुमकां दुखयलां म्हणून बगता जाल्यार सोम्या लागीं बॉक्सांनी मागा. आनी जें कितें तुमच्या व्यक्ती दुखयल्ल्या व्यक्ती खातीर प्रत्येक रितीन आराधना वेळार मागा. जर तर कोणें तुमकां दुखयलां या हेरांनी तुमकां दुखयलां, तुमी दुखल्या हेरांक दुखयलां जाल्यार तो मोती काडा जेजू लागीं बॉक्सांनी मागा. जर तर सबारपटी तुमच्या मोबायला मुखांतर, तुमच्या वॉट्सॅपा मुखांतर, सोशल नेटवर्का मुखांतर हेरांक पासयलां जाल्यार, हेरांच्या बाबार्थ दंडळोंकारान जाला जाल्यार, वायट खबरो परगट केल्या जाल्यार, कितें नाका जाल्यार फॉरवर्ड केलां जाल्यार, खंयचे विडियोज नाका जाल्यो कितें पळोवन तुमी पाठ जाले जाल्यार, मोत पाठ जाले जाल्यार, जिवीत पिड्ड्यार जालां जाल्यार सोम्या लागीं बॉक्सांनी मागा. ज्या व्यक्तीचो तुमी मान काडला जावंक पुरो, या कितें फॉरवर्ड केलां जावंक पुरो, कितें SMS टेक्स्टा मुखांतर हेरांचें जिवीत पाठ केलां जाल्यार सोम्या लागीं बॉक्सांनी मागा. सोम्या लागीं म्हणा, सोम्या हांव सुकोवन पडलो, सुकोवन पडलीं, म्हाका बक्षी, हांव तुजे मुखार येवंक पावनय, हांव नाम पावो, सोम्या म्हाका आपट, सोम्या म्हाका गूण कर, सोम्याचें पातक धुवन काड म्हणून ताचे लागीं मागया. जर तर आमी पयस पावली, हांव सोम्यात हांव पयस पयस वचून तसां आनी आमी सोम्यातान पयस पयस वचून आसा बगता जाल्यार सोम्या लागीं मागा. हांव सुकोवन पडलो, सुकोवन पडली, तुजे हांव पयस पावली म्हण दोनी आतां आमच्या अर्द्याचेर दवरया. हें कंतार, एक कोरस आनी एक हाचे एक चरण मात्र आमी सांगता. गाबया तुजे हांव हांव पयस पावलो, पयस पावली, दोनी आतां आमच्या अर्द्याचेर दवरया. ह्या वेळार आमचेर पवित्र उदक शेनयतात आनी त्या व्हड सोम्याचो अणभोग आमकां जाता. खालचान आमी बगया सोम्या देवातान हांव पयस पावलो म्हणून. आनी आमचे दोनी आतां आमच्या अर्द्याचेर दवरया, दोळे दांपया आनी तुमी बसलेरच बसा. तो तुमचेर पवित्र उदकाचो शिवर पडटा आसतना सोम्याची काकळूत, सोम्याचे बॉक्सांनी तुमचे भितर येता. तुमचे भितर कितें सक्कड वायट आसा, कितें सक्कड तुमच्या काळजांत बंद पास आसात, ते सगळे बंद पास ह्या पवित्र उदक तुमचे सनयतना सोम जेजू क्रिस्त पवित्र म्हणजे सकत आनी बोळ ते सगळें काडून उडयता. देखून आमच्या अर्द्याचेर हात दवरया आनी गीत गावया आनी देवातान हांव पयस पावलो. आतां हांव घरा फाटीं येता. देवातान हांव सर पयस पावलो, आतां हांव फाटीं येता. पातकाच्या वाटांनी सडगुरो सोम्या हांव फाटीं येता. देवातान हांव सर पयस पावलो, आतां हांव फाटीं येता. पातकाच्या वाटांनी सडगुरो सोम्या हांव फाटीं येता. घरा येता, घरा येता, परतून सांडून बेसोरा. उक्ते आसा तुजे मोगाचे सोम्या हांव फाटीं येता. घरा येता, घरा येता, परतून सांडून वेसना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे सोम्या हांव फाटीं येता. सर आमचो उजवात आमच्या सक्रामेंत मुखार व्हरया. दावो हात तुमच्या अर्द्याचेर दवरा आनी सोम्या गेले की सांगा, घरा येता, घरा येता, परतून सांडून वेसोना. दोळे दांपया, उजवात सक्रामेंता मुखार दवरा. दावा तुमच्या अर्द्याचेर दवरा. दैवीक कृपा तुमचे भितर वाळटा. ती दैवीक कृपा बिलकुल सोम्यातावन तुमकां पयस वचूंक सोडिना. द ग्रेस ऑफ गॉड, द मर्सी ऑफ गॉड विल नॉट अलाव यू टू गो अवे फ्रॉम यू.
देखून तुमचे हात सकरमेंत मुखार धरा, उजो हात दावा दर्द्याचेर दवरा आनी सोम्या लागीं सांगा घरा येता, फाटीं घरा येता आनी परतून तुका सांडून वचोचो ना. घरा येता, घरा येता, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या पाटी येता. घरा येता, घरा येता, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात, सोम्या पाटी येता. सोम्या पाटी येता, सोम्या पाटी येता. तुमचे दोळे धांप्या सोम्या सोन भोग आमी करया. सोम्या लागीं आमी सांगलें सोम्या पाटी येता, घरा येता. सर बांदपा सांतलें ताणें आमकां सुटयलां. आतां एक घडी आसा, भोव पवित्र घडी, पवित्र वेळ तुमचे दोळे धांपपाक. तुमचे कसलीं अनवरां आयल्यान जाल्यार, विघ्नां आयल्यान जाल्यार सोम्या जेजूक समर्पण दिया. कितें गंत आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा, सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सबार खंय पसून पडल्यात जाल्यार, भावार्थान दंडळल्यात जाल्यार, हांगासर ह्या पवित्र तळाक येताना तुमच्या मोतींत कितें बेजाराय आसा जाल्यार, एनी टेन्शन्स, एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम्स, एक्यूट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम आसूंक पुरो, कुटुंबाचे समस्या आसूंक पुरो, वैयक्तीक समस्या आसूंक पुरो, भुरग्यां बाळांचे समस्या आसूंक पुरो, खाजगी बेसान समस्या आसूंक पुरो, धार्मीक बेसान समस्या आसूंक पुरो, युवजनाचे समस्या आसूंक पुरो, ह्या तुमच्या कुटुंबांत आसल्या सर खंयचेय रितीचे आर्थीक समस्या आसूंक पुरो, जिवांत कितें समस्या आसूंक पुरो, ह्या पवित्र थळाक येवन जेजू लागीं मागिल्ल्या वेळार तोच सांजूत देव ताच्या मजतीन आमकां मागिल्लें फावो करता. देखून सर रितीन आमचें समर्पण सोम्याक आमी करया. तुमची जबाब निवार म्हाका जेजू म्हणा. निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू. निवार म्हाका जेजू, सर पिडेशिरेंतलें, निवार म्हाका जेजू, सर मोतीच्या पिडेंतलें, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या टेन्शनांतलें, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या आकलासांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर सैतानाच्या पदव्यांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर वायट सक्त्यांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर रितीच्या पितीसपणांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर रितीच्या आपायांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर रितीच्या वायट सवयांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर रितीच्या इंटरनेटाच्या बांदपासांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या मोबायलाच्या एडिक्शनांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर वायट पळोवच्या म्हज्या एडिक्शनांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या कुडींतल्या उणेपणांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर म्हजी कंत दूख आनी बेजाराय येता हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या पिडेंत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, म्हज्या अर्थीक अडचणेंत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर म्हज्या सलवणेंत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, नायंतायर मरणांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, पारीपणाच्या चिंतनांत हांव न्हू, निवार म्हाका जेजू, सर रितीच्या अवघडांत हांव न्हू. निवार म्हाका जेजू, मौनपणे कितेंय सोम्यान म्हाका आपड जय निवारूंक आसा जाल्यार एक गटीभर तुमचें समर्पण सोम्याक मौनपणी करा. ताचे उपरांत आमी एक सोबीत गीत गायता. ह्या गिता मुखांतर गिताच्या बोगणा मुखांतर आमचें समर्पण आमी करूंक येता. जर कितेंय तुमकां समर्पवंक बाकी आसा तें सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया. कांयच फाटीं दवरूं नाकात, कितेंच फाटीं दवरूं नाकात. समर्पण करूंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार आमकां जेजूची आशिर्वादां मेळनात. कित्याक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण केल्ल्या व्यक्तीक सोमी जेजू क्रिस्त आपडता, गूण करता, निवारता. देखून कांयच फाटीं दवरूं नाकात. कितेंय कोणा लागीं सांगूं जायनातलें आसा जाल्यार, बेजारायेचें आसा जाल्यार नथींग टू वरी. टेल टू जीसस. जीसस इज गोईंग टू लिसन टू यू. तुका तो आयकता आनी तुका आपडता.
तुका तो निवारता, तुका तो गूण करता. सर तुज्या पिडेंतलें, सर तुज्या दुखांतलें, सर तुज्या कंती बेजारायेंतलें कोणाय की सांगनासतना काळजाच्या गुंडायेंत अंतस्करणा भितर कितें दूख तुवें ती जागवण दवरल्याय, ती दूख स्वामी जेजू क्रिस्त जाणा. देखून कितेंय समर्पण कर जाल्यार सांग दूतच्या देवाच्या या पवित्र थळार, या पक्षिकेच्या थळार, अजापांच्या थळार कितेंच फाटी दवरी नाका. सोम्या लागीं सांग, तुजें सक्कळ समर्पण कर. तो स्वामी जेजू क्रिस्त तुका आपडता आनी गूण करता. म्हज्या दुखांचे बोजे घेवन आयला, रडोन रडोन कंगाल जाला. म्हजी मोडल्या सर्वांनी म्हाका सांडला, जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. सक्कळ सांगता, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. तुमची पिडा कितें आसा जाल्यार, कितें पिडा दोस्ता जाल्यार, मोतीची पिडा, खंयची गंत बेसाराय, मोतीची पिडा, स्पेशली कॅन्सर, कितेंय पिडा आसा जाल्यार मौनपणी सुमेच्या पांयां तळा समर्प दिया. म्हजी पिडा म्हाका दोस्ता जेजू, म्हजें काळीज कंतीन रडता जेजू. कितें अणवरां तुज्या दारार पावल्यान जाल्यार दोळे दांप सोम्याच्या मुखार तुजी सर अवघडान ताका समर्पण दी. आनी ताचे लागीं म्हणू, म्हजी पिडा म्हाका दोस्ता जेजू, म्हजी पिडा म्हाका दोस्ता जेजू. सबारबटी मोतीची पिडा म्हाका दोस्ता जेजू, म्हाका आपड जेजू, म्हाका निवार जेजू, म्हाका गूण कर जेजू. म्हणजे सगळी म्हजी पिडा जेजू काड उडय जेजू म्हणून त्या सुसुम्या लागीं म्हणया आनी हें गीत चरण आमी गावया. म्हजी पिडा शिड दोस्ता जेजू, म्हजे काळीज कंतीन रडता. अनवार म्हज्या दारार पावला जेजू, निवार म्हणून मागता. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. तुमच्या दोळ्यांनी दुखांची गडितां घडल्यांत, तुमच्या आवय बापायनी तुमकां दुखयलां, भुरग्यांनी दुखयलां, कुटुंबाच्यांनी दुखयलां, वाड्यागारांनी दुखयलां, सकळ संबंदींनी दुखयलां जाल्यार, तुमच्या दोळ्यांतान दुखां काडल्यान जाल्यार, कांयच कारण नासतना तुमच्या दुखाक साबार जाल्ले व्यक्ती आसा जाल्यार त्या व्यक्तीक सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया. कांय सुकर नासतना जावंक पुरो, सुकरणी जावंक पुरो, तुमच्या दोळ्यान दुखां हाडल्यान या हेरांनी तुमच्या दोळ्यान, हेरांच्या दोळ्यान तुमी दुखां हाडल्यान जाल्यार सुमेच्या पांयां तळा सर तुमची दुखां समर्पण दिया. ती स्त्री जेजूच्या पांयां तळा पडोवन जेजूचे पाय आपल्या दुखांनी पुसतली, आपल्या दुखांनी केंसांनी पुसतली आनी ती गूण जाली. तिका बरी भलायकी मेळ्ळी, जेजून तिका आपडलें, जेजू तुका गूण केलें. सर तुजी दुखां दोळ्यांतान देवल्यारी वडना, देवल्यारी वडना. सोम्या मुखार रडल्यार कितें उणें जालें, सोम्या आमची दुखां काडून पुसता देखून. सर तुजी दुखां, सर तुजी गंत, तुज्या पातका वरून तुका बगल्ली दुखां सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दी. आनी ही उतरां म्हणटा आसतना तुज्या काळजान तूं बग, सर म्हजी दुखां जेजू तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण दिता म्हणून हे चरण आमी सांगता गावया. दुखांनी रडतात म्हजे दोळे, खंय वचो वाट
दिसना या पाक्याचे दी तुलान पोळे तुझ्या मोगाता पय पयस बेसोना निवास म्हाका जेजू आतो बरी आणि म्हणया सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू जर तुमच्या जिवितांत कितें आकांत आसा जाल्यार बें आसा जाल्यार भिरांत आसा जाल्यार कुटुंबाचें बें आसा भुरग्यां बाळांचें बें आस्पदकाचें बें या कितेंय रितीचें बें उदकाचें आनी कितें सबारीचें बें भिरांत तुमच्या काळजांत दवर ह्या पवित्र तादेवच्या ह्या स्थळाक तुमी आयल्यात जाल्यार सगळें बें भिरांत जेजू काडून उडयता तोच सांजो तादेव आमकां आपडोवंक सात समय लागीं विनंती करता सर तुमचें आकांत तुमचें बें भिरांत कितचे रितीचें बें आसूं पुरो सुमेच्या पांया तळा समर्पण दिया जर तुमी जिवितांत सलवल्यात यू लॉस्ट एवरीथिंग तुका बघता आय लॉस्ट एवरीथिंग आनी भितर सगळें बघता जाल्यार सगळी तिची सलवणी सुमेच्या पांया तळा समर्पण दी सोम्याक मात्र आमची सलवणी जीक जावन करूंक शकता तुमी मात आमची सलवणी जीक जावन बदलूंक शकता ही कॅन चेंज एवरीथिंग आमचें सॅडनेस कितें आसा तें सगळें संतोशान बदलूंक शकता आमची सलवणी ती सगळी जैतान बदलूंक शकता त्या देखून सर तुमची सलवणी तुमचे सगळे आकांत सगळे सुम्याक समर्पण दिया आनी हे चरण आमी गायतना सर आमच्या काळजांत कितें बें आसा त्या काळजांतलें बें सुम्याक समर्पण दिवया आकांता वैराकांता आयल्यान मुजे सलवणी वय सलवणी आयल्या खंतीन म्हजो जीव सगळो विरोन गेला निरासपणांत पडून गेल्या निवार म्हाका जेजू समय लागीं मागया सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू डू नॉट हेजिटेट सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू सकडांच्या दोळ्यांतल्यान एक बरं दिली गेली तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां विशेष रितीन आमकां आपडटा आनी गुण करता त्या देखून एक दिंबी गेल्या कितें तुमचे त्या साव आसात इरादे आसात मौनपणी सोम्याक सांगा सोम्या म्हाका आपडता आनी आमी भोव पवित्र तेलान आमी मागोवंक येता आसतना खंयसर तुमकां ही मागणी गरज आसा एक घडी भर मौनपणी तुमी चिंता
सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्यां का पवित्र सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्यां का पवित्र संसारी पोयना तमच्या सर्गी वाटेन तू सर सर्गी बंद्रा कामी पावस संसारी पोयना तमच्या सर्गी वाटेन तू सर सर्गी बंद्रा कामी पावस सर्गीता देवोन ये दैविकत्म्या आमका पवित्र सर्गीता देवोन ये दैविकत्म्या आमका पवित्र संसारांत्या बरला अंका पातकावर विकुडी जाल्या आमची मोन काळजा मोना जाल्या धरून माया मोगान आमकां जियेव शिक मोवाळा येन आमकां दयाळ आमकां कर जीनी शांति समाधानेन सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्यां का पवित्र सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्यां का पवित्र संसारी पोयना तमच्या सर्गी वाटेन तू सल सर्गी बंद्रा कामी पावस संसारी पोयना तमच्या सर्गी वाटेन तू सल सर्गी बंद्रा कामी पावस सर्गीता देवोन ये दैविकत्म्या आमका पवित्र सरमेदी बिगळया सोम्याचो आशिर्वाद आमचेर घेवंक येता सोम्याचो आशिर्वाद पडटा आसतना आमचे सगळें जिवीत बदलता आनी तो अणभव मोरा पर्यंत आमचे भितर उरता सोमी आमकां आशिर्वादीत करूंक येता देखून ती बिगल गव्यां गीत येद्या बडा सक्रामेंता येद्या बडा सक्रामेंता सस्ताना करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रीती आदार्या सोलवून भेटा अस्कत विश भावार्थाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशें स्फूर्त उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळे हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाढता आमेन. प्रार्थुया येसु में जेजू क्रिस्ता विजय सक्रामेंता काल ज्या कसांचो उगडास आमकां सोडलाय त्या सोडींचो पडसान आमचे ते आमी बोगी सरको त्या कोडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक मेमान करूंक आमकां दयेन पावो कर जियेतन रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
तुम्ही करगामी दिव्या धनिया कामी नावळ्या कृत्या ताची नियाळला मी स्तुती गीता मी गाव्या ताळ्याक ताळे मेळोव्या वाजंत्रा वाजून नास्या पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाकन्या अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावडता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुझे बावडता गोपान तुझ्या जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत जुत्ता देवा भगवंत कुचाची कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी